सगळ्या भुरग्यांक समान संद आणि न्याय दिवपी वेंचणूक जाय म्हूण NSUI मागता। VCक मेळूंक गेल्ले कडेन खंय तांचेर पुलिसांनी हात घालो। We were not allowed to meet the VC. Police हाडून दवरलेले आमकां मारला हेजे गळ्यार दवरले. I was pushed, I was thrown, and what else is left? आमकां VCक मेळपाक सुद्दां दिवना. There is police, there is misuse of government machinery done by the government because he doesn't want open elections. He does not want to scrap the election. He himself, Parikar, 5-6 days before, he had called a meeting of all the UFRs, and there is clear evidence of political involvement. I was demanding from 3 years. We were demanding from 3 months for an open election. Now it is very evident because I have been taking press statements and everything becomes a proof that there is political involvement. The CM of the state is involved in the student elections. Ani democracy uruna. Democracy is finished. This is the end of democracy. The VC, when he called 10 of us inside, we went with the guardians. He told us to get out. गोवा युनिव्हर्सिटी स्टुडंट्स कावन्सिलाचे वेंचणुकेत BJP सपोर्टेड पॅनल बिनविरोध जिखलो। उर्वेश रेडकार वांयगणकर अध्यक्ष जालो, जाल्यार निशिकाराव देसाय महासचिव, शांभवी गाडगे चलयांची प्रतिनिधी, संदेश पालकोंडा, दत्तप्रसाद देसाय, जोसेफ लोबो, कृष्णा गांवस, सुमेध आटले आणि बाळकृष्ण थळी कावन्सिलाचे मेंबर। फार्मागुडयेर PSAत जाल्लो तसलो सूर्य हल्ल्याचो प्रकार फुडें घडचो न्ही म्हूण खंय यत्न करतले। आमची टॉप प्रायोरिटीज आतां मुख्य सांगलें म्हटल्यार फाटलीच एक घटना जाली जितून एक विद्यार्थ्याचेर सामको स्टॅबिंगाचो प्रकार जालो। तो हायर सेकंडरी भितर जालो। तो युनिव्हर्सिटी भितरूय जावं शकता। युनिव्हर्सिटीचे अफिलिएटेड 64 कॉलेजीस आसा गोंय राज्यांत, ते भुरग्यांचेरूय जावं शकता। त्या खातीर आमी आमचे जे लॉ एंड ऑर्डर आसा तेंचे कडेन वतले, तांकां एप्रोच करून जे कितें आसा ते आमी सगळे सारके पोलीस पेट्रोलिंग किंवा कॉलेजीन प्रत्येक कॉलेजीन एक होमगार्ड म्हणजे तशेंच किंवा आनीक सेक्युरिटी फोर्सीस वाडोवपाचे प्रयत्न करतले, जेणे करून प्रत्येक विद्यार्थी हो सारको सेफ रित्या कॉलेजीन वतलो आणि कॉलेजीन भायर येवन तेजे शिक्षणाचे जे धडे आसा ते पूर्ण करतलो। गोंय राज्यांत ड्रग्स तशेंच बायलांचेर अत्याचार हे मुद्दे वाडत आसा, ते कॉलेजी भितर तशेंच युनिव्हर्सिटी भितर पावचे न्ही हेजेर आमी मुख्य लक्ष दवरतले। खंय तरी परत आमचेर आरोप जाले की आमी किडनॅपिंग करतात, ब्रायब दितात, धमक्यो दितात। जेन्ना 179 आमचे कडेन UCRूच अनअपोज आशिल्ले जाल्यार आमी धमकी दितले कोणाक? हो मोठो प्रश्न आसा। कारण जे निवडून आयिल्ले भुरगे ते आमचेच आसात आणि आफ्टर ऑल मागीर 53 UFR जे निवडून आयले तेवूय आमचेच। हांगा फाटल्यानूय आमचे कांय UCR बशिल्ले आसात, ते तुमकां जाल्यार सांगतले। आमी कोणाक धमकायला, कोणाक किडनॅप केला जाल्यार सांगचें। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।